Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. मार्चात वाडोवपाचे वीज दर कोविड महामारीक लागून फुडें धुकलिल्ले ते आता जूनांतल्यान वाडोवपाचो निर्णय जाला। JERCन घरगुती धरून दर एका कॅटेगरीत युनिटा फाटल्यान 10 ते 15 पैसे वाडयल्यात। मात लॉकडाऊनात उदक, पेट्रोल, लायटीच्या दरवाडी वयल्यान हे आदींच राजकी आवाज जाला। आदी लोक जर्जर जाल्ल्यान वीज दरवाडी विशीं सरकार सध्या बॅकफुटार आसा। झळ सोसून पावर टॅरिफ सध्या वाडय नासतना जैसे थे दवरपाचो प्लान। एवरी इयर JERC करून घेता, जॉयंट इलेक्ट्रिकल रेग्युलेटरी कमिशन म्हणटा पळय ते, तो हियरिंग बियरिंग जाल्ली। आता हियरिंग जातरी पयर फायल येयल्या, एक्चुअली कोविडा लागून तेणी कांयच करूं नाशिल्लें। आता तेणी सजेस्ट केलं जूनांतल्यान 1 जूनांतल्यान तेणी वाडोवची म्हणून। सीएमाक रिक्वेस्ट केला की ते वाडोवचे न्ही आनी ताका स्टेट गव्हर्मेंटाचो बजेटरी सपोर्ट दिवचो। सीएम डिसिजन घेतलो तेजेर, पूण ऑलमोस्ट 300+ crores स्टेटीन सपोर्ट करपाक जाय। सो सीएमाक रिक्वेस्ट केला हांवें की कांयच वाडोवपाचें ना, आतां तशें चालू दवरपाचें। पयलीं लोकांक 24 वरां लायट सारकी दिवपाची, जशें स्टँड हांवें पयलीं घेतलो देड वर्स पयलीं, तसोच कंटिन्यू करचो असो विनंती केला सीएमा कडेन आनी सीएमान प्रॉमिस केला ती करतलो म्हणून। सरकाराची कांय खातीं आनी हेर सगळें धरल्यार सुमार 10% गिरायकां बिलाच भरिना। लोक, इंडस्ट्री आनी बाकीची कमर्शियल धरून 265 कोटींची बिलां पेंडींग आसात। ते शिवाय सरकाराची सुमार 80 कोटींची बिलां पेंडींग। डिले पेमेंट चार्जीस काडून बिल बुडव्यांक 1 टायम सेटलमेंटाचो प्रस्ताव दिवपाचो विचार चल्ला। 250 कोटींच्या जाग्यार 150 कोटी तरी पदरात पडटले म्हूण सरकाराचें कोंत। डिले पेमेंट चार्जीस जे घालून आनी RRC केसीस आनी डिस्करेशन केसीस और पर्मनंट डिस्करेशन केसीस, हे 3 टायप्स ऑफ केसीस ते आमी फायल करपाक चालू केले रिकवरी करपाक, पूण कोविड जाल्या कारणान उरले। सो आतां हांव सीएमा कडेन डिस्कस केला की लोकांक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची आनी सेटलमेंट 1 टायम सेटलमेंट स्कीम करपाचे विशय सीएमाक म्हटले हांवें। आमचे डिपार्टमेंट चालू आसा, ह्या विका येता ते विकात प्रपोजल वयतलो सीएमा कडेन। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।